सकाळच्यान आमच्या देवळान जवळ जवळ म्हाका दिसता 2-3 हजार पर्यंत लोक येवन दर्शन घेवन गेल्ले आसा. आतां तुमी पळयता आसतले की बरेचशे लोक आजून दर्शन घेतात. आनी हो जो उत्सव आसा अंगारकी संकश्टी आसा तो असो आसा की ताका लोक एकदम आपलो टायम काडून येता. गणेश भक्त तर सकाळच्यान लागलेच आसा. आनी दिसान दीस हो आमचो जो कार्यक्रम आसा म्हणजे संकश्टी म्हण कितें आसा ताका लोक उत्स्फूर्तपणे येतात आनी गणेशाचें आमचें दर्शन घेतात. आतां फुडलो आमचो जो गणेश जयंती आसा ती 22 तारखेक आसा. हांव ह्या माध्यमांतल्यान लोकांक गणेश भक्तांक एक विनंती करता की आनी त्याच बरोबर एक हें दिता निमंत्रण दिता की 22 तारखेकूय तुमी अशेंच येवन गणेश जयंती घेवचे आनी आमचे जे कार्यक्रम आसात ताचोय आस्वाद घेवचो. आनी तुमी जे आज आमकां हांगा अशें गणेश दर्शना खातीर जे आमी हे केल्ली आसा सोय केल्ली आसा त्याच्या बद्दल हांव सांगूं सोदता की आज आमी आज महाप्रसाद दवरलेलो आसा. हरशी आमची आरती आणि भजन हे चालूच आसता पूण आज अंगारकी संकश्टी आसल्या कारणान आमी आज महाप्रसादूय दवरलो आसा. सगळ्यांक विनंती करता की महाप्रसादाचो आस्वाद घेवन